काल तेरेखोलच्यान केरी येवपी फेरीबोट डिझल सोंपिल्ल्यान मदींच आडकून पडली। शुक्रारा दनपारा 2:30 सुमार ही घडणूक घडली। बंदराचो कॅप्टन, दर्यादेगेवयले पुलीस आनी थळाव्यांनी फेरीबोटींतल्या 10 प्रवाशांक आनी टेम्पो ट्रकाक वेवस्थीत फेरयेंतल्यान धक्यार हाडून देंवयले। फेरीबोटींत कितले इंधन आसले ताजो अदमास लागूंक नाशिल्ल्यान हो घोळ जाल्लो खंय, पळयात। व्हांवून गेले म्हणजे आमी मागीर एंकर उडयलो म्हणजे आमचे प्रोटेक्शन ते फेरी सेफ करपाचे लास्ट हत्यार। ओके ते हत्यारा प्रमाणे आमची फेरी थंय खडपाक लागून तो एंकर चॉक जाला थंयच्यान आनी फेरी उरली। ओके. लो टायड आसलो तेका बरोबर। आनी मागीर आमी खूब प्रयत्न करून काय अल्टरनेट आमचे कडेन काय नासले, डिझल इंजिनाक पावनासले, सप्लाय जायनासले। बरोबर। त्या नंतर आमी ते फेरी कशी करून कोस्टाक हाडपाक ट्राय केली, दोरयो दिल्यो लोकां कडेन आनी त्या म्हणसर आमचो एंकर येनासलो। जेन्ना एंकर ओल्ड एंकर आसलो तो ओल्ड एंकर म्हणजे तेजे पळय फिटिंग्स आसलेले ते ओल्ड आसलेले, तितून जे एक सॅकल म्हणटा पळय ते तुटले आनी एंकर सुटलो, एंकर उरलो दर्यात आनी मागीर आमी दोरयेचेर ओडून घेतली आनी सारकी सेफ सायड अशी फेरीबोट हाडून लायली हे पोजिशनार। ओके। तेका पुलिशेची आमची हे येयली कितें कोस्टल हे आहा गार्ड काय ना तेंच्यांनी येयले, 2 लेडीज आसलेल्यो आनी 2-3 जाण पॅसेंजर कळटा, बरोबर कळटा, पूण जे टाकयेन उरता तेजे तुका एक्चुअली दाखयना। एक बॉटम आसता न्हू, बॉटमा कडेन ते फिटिंग्स आसल्या कारणान ते दाखयना। इवन 250चेर सुद्दां ते दाखयना, कित्याक तेजे फिटिंग्स होल आसता तो इंजिन हेजो गेजीचो तो सकयल उरता आनी फिटिंग्स वयर रावता, त्या कारणान फिटिंग्सान साकून तुका दाखयना अशें आहा ते। बारीक टॅक्निकल मिस्टेक आसता ती कोण बारीकशे लक्ष कोण वचना, तेंचे कोण पळय तेजे अधिकारी आसता तेंच्यांनी बारीक नोट करून ते सारकी टॅक्निकल मिस्टेक सर्टिफाय करून